नमस्कार. सध्या आम्ही हा कलांगूट या गावात थेट सध्या आम्ही हा शांतादुर्गा जे देऊळ हा ते देवळाच्या फुडल्यान सध्या आम्ही हा थेट माझ्या फाटल्यान तुम्ही पाहू शकता एक SS कम्युनिकेशन एक मोबायलाचे जे शॉप हा या शॉपाचे एक दनपारा एका एक असे घडले की काही दोग जाण येयले जे डॉलर आम्ही म्हणतात ते डॉलर एक्सचेंज करपा खातीर फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं सप्टेंबरान सेम अशीच एक घटना ह्याच शॉपाचेर जाल्ली ती म्हणजे जो एक भुरगो जो आसा तो हांगासर एक जे डॉलर आसा ते $300 एक्सचेंज करपा खातीर तो थेट ह्या शॉपार पावलो. पूण जेन्ना ओनराक मातसो तेजेर डावट मारलो तेन्ना तेजे पयशे खंय तरी जे डॉलर आसा जे डुप्लिकेट डॉलर जे म्हणटा आमी ते तेजे घेवन दवरले पूण ताका एक्सचेंज ते करून दिवंक ना. थेट 2 म्हयन्या उपरांत तो जो मनीस आसा तो परत एकदा ह्याच शॉपार येयलो पयशे एक्सचेंज करपाक जाय. आतां जेन्ना ह्या सेकंड टायम जेन्ना तो येयलो तेन्ना $400 घेवन येयलो. सध्याच्या हितून डॉलरची जी रेट आसा ती खंय तरी 80-85 रुपीज सध्या चलिल्ली आसा. त्याच कारणान हाडटाना सध्या पयलीं जेन्ना तो येयलो तेन्ना $300 घेवन येयलो ह्या शॉपाचेर आनी आतां जेन्ना सेकंड टायम येयलो तेन्ना $400 घेवन येयलो. जेन्ना जे ओनर्स आसा तांकां खंय तरी तेजेर डावट मारलो तेन्ना तेंच्यांनी तुरंत जे शॉपाचे जे शटर आसा ते फोन केले आनी ताका भितर जो एक्यूज आसा ताका भितर दवरलो आनी तुरंत कलंगूट पुलीस स्टाफ जो आसा तांकां तेंच्यांनी कॉन्टेक्ट केलो. ही सगळी घटना जी आसा ती खंय तरी दनपारा एकाच्या सुमाराक घडलेली आसा. सांगपाचें म्हणजे सध्या अशें जाल्लें आसा जेन्ना खंय तरी मार्केटान जेन्ना अशे डुप्लिकेट नोटी जेन्ना एक्सचेंज जाता तेन्ना खंय तरी एक व्हडलें रॅकेट अशें आमकां दिसण्याक येता. हे सध्या खंय तरी पळयत जाल्यार एक व्हडलें रॅकेट आसा कित्याक डुप्लिकेट नोटी जेन्ना छापून येता खंय तरी तेन्ना तो कशा तरेन छापून येता खंयसून छापून येतात आनी ते सध्या गोंयान ते म्हणजे सारके कोस्टल एरियेन जेन्ना आमी म्हणटा जेन्ना सगळी भीड भाड आसता आनी ट्युरिस्ट चालू येता वयता ट्युरिस्ट त्या टायमार जेन्ना बिजी एरिया आसता तेन्ना खंय तरी ते एक्सचेंज करून वतात जेणे करून की जे शॉपकार आसा तांकां खंय तरी हेचे बद्दल कळचें ना कित्याक हे डुप्लिकेट पयशे आसल्या कारणान जेन्ना पूण जो ओनर आसा ताका खंय तरी तेजेर डावट मारलो आनी कलंगूट पुलिसान तांचेर तुरंत कळयले. कलंगूट पुलीस जे आसा तुरंत ह्या घटना थंय पावल्या आनी ह्या संदर्भात सध्या दोगांक अरेस्ट करून फुडली इन्क्वायरी खातीर येल्ले आसा. आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की जे ओनर्स आसा तेंच्या कडेन की नेमकी सगळी घटना जी आसा ती कितें घडली पळय ती अशीच अपडेट तुमकां आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान परत दीत रावतले. पळयत राव तुमी. हांव सायप्रसाद कुबडे, गोंयकारपण न्यूज 4. नाव सांगा तुमचे. माझं नाव बेने जोश. आयज आमी पळयला तुमच्या शॉपार एक अशें घडलें की खंय तरी डुप्लिकेट जे डॉलर्स आसा भितर जे डुप्लिकेट डॉलर्स आसा ते खंय तरी एक्सचेंज करपा खातीर येयलेले आसा. नेमकें कितें जालें हांगासर दनपारा? सप्टेंबर 27 गो भायर येयल्लो आनी हांव नासलें आतां भायर येयलें $300 ताणें चेंज केले. 24% दिले ताका तेन्ना 80 रुपीज जाले डॉलराक तेन्ना 24% दिले ताका तो घेवन गेलो. मागीर हांव येयलो हांव पळयलें जाल्यार डुप्लिकेट नोट आसले. तो मागीर पळयल्यार डुप्लिकेट मागीर हांव पिसले हाका पिसले आनी मागीर हांगाच दवरले हाका पिसून ते दवरले. मागीर हांव कोण येयलो म्हणून कांय समजलो. व्हिडिओ CCTV मेळ्ळो म्हाका तेन्ना मातशें हें जाल्लें कोण मागीर मेळतलो म्हणून. मागीर कितें जालें जाणा आयज ताणें फक्त 2 म्हयन्या उपरांत आज येयलो दोग घेवन येयलो. म्हाका म्हणटा डॉलर चेंज करूंक जाय. हांव म्हणलें कितले हांव म्हणलें तो म्हणटा $400 म्हजे चेंज करूंक जाय म्हणलें. ओके म्हणलें. समजा ताका भितर गेले आनी शटर बंद केलें आनी ताका पोलिसाक आपयलें. तेय डुप्लिकेट तो घेवन येयलो तेय डुप्लिकेट नोट पोलिसांक दिले सगळी नोट सगळी पयलींची नोट पिसलेली नोट आतां ताणें दिले ते नोट सगळे पोलिसाक दिले. हे ताका विचारले तूं खंय काम करता. तो महाफील ते डिस्को हांगा कलंगूटा खंय तरी डिस्को कळ्ळो. महफील डिस्को कितें डिस्को हांगा डिस्कोन कामाक आमकां. आनी तेजे वांगडा आनी एक ताणी तेजे फ्रेंडाक आपयले राजू म्हणून कोण एक मोटो सायक येयलो. तेणी कितें केलें येयलो समजा तेजे मोबायलूच फॉर्मेट केलें
आम्हाला मोबाईल फॉरवर्ड करू नका म्हणलं मोबाईल पोलिसात देऊन जा म्हणलं हे बारीक म्हणून हे नव्ह हे उरली क्राईम नव्हतो डुप्लिकेट नव्हतं माझ्याकडे केलंय 2 महिने पहिले आता त्याने केलंय मला किती स्वतः केलं असतं त्यांनी फोन ओपन आम्ही किती केलं आम्ही सोडून गेले आता पोलिसा कंप्लेंट केलेलं कोण पोलीस विचारलं कोणी चेंज केलंय कोण मनुष्याचे नाव घेतले आमचे नाव नाही आलं आमच्याकडे सोडून गेलं पिजलं आणि तेही धरलेले पहिली फावटी येयलो त्यांना केन्ना येयलो तो दोनबार येयलो दोनबार अराउंड 2:30 गो आणि बायल आसा त्याचे फोटो मध्ये मोबाईलान हे सीसीटीव्हीचे फोटो काढून दवरलेले आणि आता 2 महिन्या उपरांत 2 महिन्या उपरांत आज येयलो आज त्यांना कितले डॉलर हाडलेले त्यांना एक्सचेंज करपा खातीर त्यांना 300 केले त्यांनी म्हणजे 24 गेला म्हणजे आता त्यांनी 400 घेऊन येयलो अशें भितर या आता त्यांनी 400 घेऊन येयलो हे कितें ना हे उरली भानगडी न्हू हे आज म्हाका केलें फाल्यां दुसरो पडटलो हे सगळी डिस्कोची तो हे आता येयलो सगळी डिस्कोच्या त्याने नाव मेन्शन केलं तुमका डिस्कोचे माफिल केलं म्हणून एक डिस्को हांव नाव त्या डिस्कोन हे काम करता म्हणटा आणि तो राजू म्हणून केलेलो सगळी डिस्कोची मनीस तो अच्छा समजा त्याचे मोबाईल गेले समजा हांव पळयलें मोबाईल घेता आनी समजा फॉर्माटच करून राहिले फॉर्मेट करून म्हणजे तो कसो येयलो त्याने आपयलो त्याने फोन मारून आपयलो ताका हांव समजा पोलिसांक सांगलें पळय हेणी फॉर्माट केलें म्हणटा आनी राजूकी येले आनी तेका येले आनी राजू वांगडा आनी एक रावले तांणी समजा पळयलो तो म्हणजे 3 जाण आसले हेणी 2 जण येयलो एका शटरान भितर नसलो एक बारू जाल्यार समजा पळयलो तो मागीर तांणी 2 जण आपयले राजू आनी एक आनी तो पोलीस येयलो म्हणून तो समजा तोय पळयलो एक राजू आणि हेचे नाव हेचे पळय आधार कार्ड माझ्या कडेन त्याचे आधार कार्ड घेतलेले फोटो घेतलेलो आता सध्या पुलिसांनी आयला तांकां तुमकां कितें दिसता हे रॅकेट हा फूल फुल्ल रॅकेट आहा तुजे हे धाकटे न्हू ताका लागून पोलिसांक कितें म्हाजे 24,000 गेलो आता म्हाजे गेलो फाल्यां दुसऱ्याचे वयतलो न्हू हे उरली रॅकेट आहा कोण बायल बसोन ती पळयता तो मग हेचे पयलीं केन्ना हे कलंगुटान आनी येसांनी जाल्ला तुमच्याच शॉपार 2दा जाली माझ्या शॉपार 2दा कित्याक आणि संजय मेन गोवाचे मेन मॅनेजर ताणी म्हाका फोन मारले हे आनी खंय तरी गेल्लो ताणी ताका धाडयलो थंयसर ताणी म्हाका फोन मारले ताणी संजय पालेकर त्याचे भुरगीन म्हाका फोन मारले ताणी भाई ये उधर एक दुकान में आया हुआ है वो उसको संभाला बोला मैं बोला ओके मैं संभालता बोला धन्यवाद तो ही लाऊंगा तुमच्या मोबाईलाचे शॉप तुम्ही मनी एक्सचेंज करता सिम कार्ड इधर कस्टमर आमचे फोनवर कस्टमर मोबाईल वर इधर होतं का हे करतो आम्ही सध्या डॉलरची रेट किती चलता 86 चलता म्हणजे डे तीच रेट आणि इव्हनिंग आफ्टर 6 तीच रेट असता वयर सकल येता न्हू ओके हे कितल्यांक जाले म्हटलं तुम्ही हे जाले 1:30 अराउंड 1:30 कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की बाबा हे त्याने पयशे खंयसून हाडले डॉलर्स कित्याक अशे डुप्लिकेट छापून येता म्हणजे रेशनाक कोणी दिले आणि हेणी दिले गेस्टान दिले पयलीं म्हणटा म्हाका गेस्टान दिला म्हणलं कामाक खंय तो म्हणटा आपण हांगा माफील कितें डिस्को न्हू माफील कितें आसा तेजें नांवान पडलें ते बागा सकलान खंय तरी या म्हणटा हांव नपडलो ते डिस्कोन कामाक म्हणटा अच्छा थंयसून त्याने हाडले म्हणटा तो गेस्टान दिले म्हणटा मागीर म्हणटा कोणी रेशन दिले म्हणटा म्हणजे सारखे सगळी पोटींग तो हे व्हडली गँग हेजे हे व्हडले रॅकेट दिसता उरली नाल्यार पळय तो लेडीज पासून येयलो न्हू तेन्ना 27 येयलो लेडीज पळय म्हाजे फोटो आहे म्हजे म्हणजे लेडीज हेतून शामील आहा हय तुमचे शॉप कंटिन्यू चालू असता डे नाईट मॉर्निंग 8 to नाईट 12 o'clock पासून चालू आहे अच्छा तुम्ही आता कंप्लेंट बीन केल्या एका लागून एका धरून कंप्लेंट केल्या कंप्लेंट केल्या म्हणजे शटर बंद केले आणि फक्त बोललं जाता भितर नाल्यार तो पोवतलो न्हू ना रिटर्न कंप्लेंट केल्या हांव उचलूं ते बोलना उचलूं ना आपयलो तुमकां उचलूं ना टायम मेळना आख्या बिझी आहे ना पूण वयतले तुमी कंप्लेंट करपाक रिटर्न हा रिटर्न कंप्लेंट करून वयतलो न्हू हे दोन बायल आले हे 20 सप्टेंबर 27 4:30 ते बायल न्ही हो आज दवरले एकच दवरले हे मनीस म्हणजे हो मनीस येयलो तो 2 महिन्या पयलीं आणि आता सेम मनीस येयलो ताका तो पोलिसान येयले ताका अच्छा म्हणजे नाही ना हे व्हडली हे छोट हे कितें सांग सोदता सगळे आख्या हेंगे दवरूंक जाय हेची गँग आसा कितें नोट म्हणल्यार कितें जेणी कोणी तरी
कोणी केलं मिशन त्याच्या सोडली मिशनला सोडली असं माझ्याकडे ते दोन दिले नाही पोलिसांनी नाही पोलिसांना दोरतलं होतं का त्याचं येईल पोलिसांना सोडली करतलं होतं म्हणलं तुम्ही आपण ते करता म्हणता पोलिसांनी कितें अवेअर करूंक सोदता आख्या कलंगूटच्या लोकांक अशें कितें जाता जाल्यार मेन पोलिसांनीच ताका आतां बंद करपाचें आता पोलिसांक चान्स दिले हांव पळय म्हाज्या हातीन मेलो समतो शटर बंद करून भितर उडयलें समतो पोलिसांक आपयलें ते दिलें ताका कितें हे आनी फाल्यां वचून दुसरे कडेन करूं नाका दुसरे कडेन करूंक कितें मेळटा कितें 2 रुपये 1 रुपया मेळटा म्हणून सामकें तो कातरून उडयता न्हू जेन्ना तुमी मनी एक्सचेंज करता पळय ते डॉलर्स आसूं नाल्यार पावंड्स आसूं एका डॉलरा फाटल्यान तुमकां कितें 50 पैसा अच्छा 50 पैसा मेळटा 50 पैसा मेळटा फाल्यां एक डिस्कोची हितून कामाक म्हणटा तो हेजे सगळें हें आसलो हेजे चोगाची बांगडी हे सगळी येताचे डिस्को म्हणल्यार तूं ना कलंगूटचे आख्खें नांव पिटर केलें कलंगूटचें कलंगूट कोकणांत टुरिस्टाक मरे कलंगूट येवंक मेळना हांगासर तूं गाडी घेवन भायल्या गाडी घेवन येयलो हे तुका लडकी मागते डिस्को मागते लडकी बिडकी बोलते व्हरता मरे ताका आख्ख्या नांगडा करून उडयता ताका आतां कितले कस्टमर हांगा येता मोबायल विकपाक तो म्हणटा सर मरे मोबायल बेस्ट करपाक आमी घेयना आमी सेकंड हँड मोबायल घेयना मागीर तो ताचे मोबायलूय ओडून घेता कस्टमर मोबायल विकपाक येता आख्या नांगडा करता न्हू ताका कारण डिस्कावंट केला मरे सामको फूल ताका नांगडा करता एक कस्टमर मरे 50,000 60,000 रुपये एटीएम कार्डान केली गुगल पेन केली सगळी काडटा म्हणजे तांकां रिटर्न वचूंक जाय तेन्ना पयशे खूब नासता पयशे नासना मागीर आमची नेऊन रडटा तो मोबायल विकपाक एक सर टिकट ट्रेन का टिकट निकाल के दो भाई साहब हम लोग जाना क्या मेरे को चीटिंग किया वो डिस्को में चीटिंग है ये डिस्को में ठीक है ना तो गाड़ी के नहीं ना मेरा समझो तू बाहर गाड़ी के ना तो हंगा मासिक हो एमएच गाड़ी के बॉस या उड़ने दे समझो तुझे तो 4 दिन तो आपको लड़की चाहिए ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए तो टूरिस्ट मेरे येता मेरे समझो तो उनको तुमको पिपा कहता नहीं मजा मार पायता ना येता सामके तेका कापार करून ते चालूच असतं कलंगूटात चालूच आहा कलंगूट नंबर 1 तो कलंगूटात तेच चलता सही काय एक्सचेंज जायना हेजेर कोण हांव नको कितें आतां जोसेफ शेखर म्हणटा आपूण करता म्हणटा हांव नको हांव कितें कोणाची डाय करूंक ना कस्टमरांक रडटा म्हणून कस्टमरांक रडटा म्हणून हांव सांगता ते एकलोची ना खूब जाणां ओके